बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज सल्मा दिवसाची रानकरची मेटिल्डा फर्नांडीस, लुडी पिरेरा कुलशेकर, 11th बर्थडे प्रिन्स लोबो बायरेन, बर्थडे लिली फ्लोरा लोबो दुबय, तशेंच अर्गांदी आमकां विचारल्या. कार्मिन मोंतेरो देलांत बेट्टू, जोविटा डिसोजा बारकोर, सांसून रूबी फर्नांडीस बायरेन, हिल्डा डिसोजा सरीपल्ला, क्लैरेंसनी क्लरिसा क्रासा पुत्तूर, क्लैरेंसनी क्लरिसा क्रासा आणि एक ते साम पुत्तूर, क्लैरेंसनी क्लरिसा क्रासा आणि एक ते साम पुत्तूर, एडवर्ड प्रिसिल्ला डिसोजा उच्चिला, मोनिका डिसोजा पक्षिगेरे, आपिस डिसोजा कुंदापूर. तशेंच शांती खातीर शांती लाभलेल्या खातीर मॅगदलीन डिसोजा पक्षिगेरे, एलन लसरादो मैंगलोर, एलिजा फर्नांडीस मुल्की, इवा फर्नांडीस मुल्की, विवियन ब्रायन सिक्वेरा बिंदूर, पॉल डिसोजा ओशिन, वियोला डिसोजा किनिगोड़ी, Cecilia Meneges Kulshekar, completing internship and getting government seat, Melisha Shaini D'Souza Mulki, Ronald and Violet Correa, success in CFA level 2nd exam for Joy Correa. आमचे संगता आमच्या सबार उपकारां खातीर देवान केल्ल्याक आमी आसर गांदिवया. प्रत्येक तेसांव आमी मागता पॉल डिसोजा लँड कोर्ट केस मुक्कातां, सियान स्मिथ मॉरिस पक्षिगेरे, बऱ्या भलायकी खातीर वेलफेअर इन द फॅमिली एक तेसांव. तशेंच बऱ्या भलायकी खातीर जेसी वास, बऱ्या भलायकी खातीर लिली फर्नांडीस मोडेंतर, बऱ्या भलायकी खातीर प्रिन्सिया डिसोजा बारकोर. देवादीन जाल्ल्यांचो आमी उडास करता. डिपार्टेड सोल्स कुटुंबांत चलिल्ल्यां खातीर सेलीन सुवारीस मुल्किता, देवादीन जॉन आणि रॉबर्ट सुवारीस मुल्की, देवादीन जोसेफ आणि तेरेजा डिसोजा मुल्की, देवादीन पैट्रिक साल्वादोर आणि मार्क डिसोजा मुल्की, देवादीन पीटर जोसेफ फर्नांडीस कुडियाळ टावन, पुलगन आत्म्या खातीर जॉन पिंटो नीरोडे टावन, कुटुंबांत चलिल्ल्या संद्यां खातीर लुसी कार्डोजा मणिपाल टावन, कुटुंबांत चलिल्ल्या संद्यां खातीर पॉल जसिंता कार्डोजा बेलमन टावन, कुटुंबांत चलिल्ल्या संद्यां खातीर सुजाता गोन्जाल्वेस कुंदापूर टावन, देवादीन फादर मॅथ्यू वास, तशेंच राहुल कॉलिन फर्नांडीस किन्निगोळी टावन, देवादीन फेलिसियान रिचर्ड डिसोजा UK, 20th death anniversary Alex D'Souza in the Bettu, कुटुंबांत चलिल्ल्या संद्यां खातीर मारिया डिसोजा किन्निगोळी, आयरीन रीटा मेनेजेस मैंगलोर, जॉन आणि मेरी गोन्जाल्वेस आंजेलोर, लियो पिंटो मुल्की, 2nd death anniversary फादर मॅथ्यू वास, कुटुंबांत चलिल्ल्या संद्यां खातीर प्रत्येक तेसांव. तशेंच 1st death anniversary ऑफ एंटनी रोड्रिगस बेंगलोर. ह्या तेसावांसवे आमची तेसावां सुमयाक भेटोवन ह्या बलिदानांत आमी भक्तीपणी वांटो घेवया. उबी रावया. प्रवेश गीताक आमी आयकीत जाता. मोगाविल्या संगी आमी आयल्या, संतोष मोठाने हरसूंक बापा तुका, वेदी पोती आमी जमल्या, स्तुती गावंक तुजी धन्यान देवाक. मोगाविल्या संगी आमी आयल्या, संतोष मोठाने हरसूंक बापा तुका, वेदी पोती आमी जमल्या, स्तुती गावंक तुजी धन्यान देवाक. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवय आसो. क्रिस्ततेई म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आज
पवित्र सभा मिसाव आयतार संभ्रम था आम्ही आज मिसाव आयतार ची लितुर्जी देवस्तुती हांगासर आमी संभ्रम था आनी ह्या संदर्भार आमकां बोवा पुरबायचो विशय ह्या वर्सा दिलेलो आसा पापा फ्रांसिसान हार्ट्स ऑन फायर फीट ऑन द मूव म्हणून आमची काळजां सोम्याच्या मोगान पेटा जाय आनी तवळ आमची पावलां आमचे मेटा आमी सोम्याच्या त्या मोगान पेटलेल्या वरवीं मुखार आमी वचूंक शकता सोम्याच्या राजा खातीर ताच्या मिसावा खातीर खरेपणी आमी वावरूंक शकता मोगाच्या बाबरीनो आमी हर एकली सोम्याच्या मिसावान भागीदार जाल्ली आसता ह्या संदर्भार सोम्यान आमकां दिल्लें तें मिसाव वळखून घेवन ताच्या मिसावान संपूर्ण तरान आमी भागीदार जावच्याक आमी कृपा मागूंक जाय आनी देवाचें राज ह्या संवसारान चड आनी चड मापान परगट जावच्याक आमचे तावन कितें सकट सहकार जाय कितें सकट सहकार देवाश येता तो सहकार आमी दिवच्याक सदांच तयार जावच्या पसून आज ह्या पवित्र बलिदानांत आमी कृपा जोडून घेवया हें बलिदान देवाक मानवोच्या रितीन आतां आमी भेटोवच्याक देवा विरोध पेला विरोध आमी आदारली खंयची पातकां आसा ती वळखून घेवया बोक्सांनी आतां आमी मागया पातकां आमची वळखून सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून म्हगे सदांच सांगवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची खाकूत करू आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोम्या खाकूत कर सोम्या खाकूत क्रिस्ता खाकूत क्रिस्ता खाकूत सोम्या खाकूत सोम्या खाकूत महिमा 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 देवा उंचरगी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सौर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या कोण वैभवा पासून आमी तुका वाखणटा सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शेळये तूं संसाराचे पाप काडपाय आमची काकूळट तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक
पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. महिमेवोन देवा सर पदवेदार बापा सदां तुजी भक्ती करूंक खऱ्या मनान तुजी साकरी करूंक आनी तुवें आमकां ह्या संवसारांत दिल्लें तें मिसां पंथा पावोवंक आमकां तूं फावो कर. ह्या आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वचप. सिरुसा मुखार राष्ट्रा कल्ती करूंक ताच्या रायाची शस्त्रां काडून घेवंक ताच्या मुखार दारां उगडोवंक आनी अशे दारवाटे दंपोवन उराना जावं सर्वेस्परान ताचो हात घट धरला. त्या आपल्या अभिपिक्ताक सिरुसाक सर्वेस्पर अशें म्हणटा, म्हज्या सेवका जाकोबा खातीर म्हज्या विंचून काडलेल्या इस्रायला खातीर हांवें तुका तुज्या नांवान उलो मारला. तूं म्हाका वळखनाय तरी हांव तुका एक मानाचो नांव दिलां. हांवूंचो सर्वेस्पर दुसरो कोणूच ना. म्हजे शिवाय दुसरो कोणूच देव ना. म्हजे शिवाय दुसरो कोणूच ना म्हूण उदंतींतावन अस्तम्य पर्यंत सगळ्या मनशाक कळीस जावच्याक तुका म्हजी वळख ना जाल्यार हांवें तुका शास्त्रां दिवन आयतो केला. हांवूंचो सर्वेस्पर दुसरो कोणूच ना. देवाचें उतार हें. देवाचे वडोपकार. पदवी आनी महिमा सर्वेस्पराची म्हणून वळखून घेया. पदवी आनी महिमा सर्वेस्पराची म्हणून वळखून घेया. सर्वेस्पराक एक नवे गीत गाया. भूनिवास्यानो सर्वेस्पराक सद्गीतां गाया. जनांगांमध्ये ताची महिमा परगट करा. सर्व परसांक ताची विस्मिता कळया. पदवी आनी महिमा सर्वेस्पराची म्हणून वळखून घेया. सर्वेस्पर खोरोस वर्तो. सर्व स्तुती फावो जाल्लो. सर्व देवामध्ये तो बिये जाल्लो. जनांगांची देव फकत बोंबी. पदवी आनी महिमा सर्वेस्पराची म्हणून वळखून घेया. परसा लोकांनो देवाक नमस्कार करा. पदवी आनी महिमा सर्वेस्पराची म्हणून हरसिया. ताच्या नावाक फावो त्या गौरवान मान
आणि महिमा सर्वच पौराची म्हणून वळखून घेया पदवी आणि महिमा सर्वच पौराची म्हणून वळखून घेया साम पावलान तेसलोनिकारा बरयल्ल्या पयल्या पत्राचो आरंभ पावलान सिल्वानान आनी तिमोथीन तेव्हा आमच्या पापा आनी जेसू क्रिस्ता आमच्या सुम्याती तेसलोनिकांत आसलेले पोय सपेक बरोवची कृपानी शांती तुमकां तुमच्या सुमेस्त पासत सतांस आमी देवाक अर्कां दिता आनी आमच्या मागण्यांनी कला नासतना तुमचो उगडास काडटा तुमचो पवार्थ तुमी कार्यान दाखोवची रीत मोगान बरोवन तुमी काडटा ती वावंट आनी आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताचेर तुमी दवरलो तीर परोसो हें सगलें आमच्या देवा आनी पापा उचीर आमी सदांच उगडासा हाडटा भावा भयणीनो तुमी देवाक मोगाची ताणेंच तुमकां विसल्यांत म्हूण आमी सनाव कित्याक आमी तुमकां स्वार्था परकट केल्ली फकत उतरांनी मात्र न्ही बकार सक्तेन म्हणजे पवित्र आत्म्याच्या बोलान आनी आमकांच लाभलेले दृढ कत्रेन तुमकां तुमच्याच आदायाक आनी तुमच्या मतें कशें जियेतल्या म्हूण तुमी जाणात देवाचे उतारी देवाचे वडोपकार Alleluia, 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 Alleluia. Molbachane che trabori, sumsarantami parzaltelia. Cividitate utertumi, ubandertelia. Alleluia, 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 Alleluia. Serve sport तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मातेवा परमने जेसू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या तुवळू फरिसेव पाटीं गेले आनी जेसूक ताच्या सुत्रांनी सांबाळून तांणी एक मतलाब केलो अशें आपल्या शिसांक तांणी हेरोदीच्या पक्षवादी सांगता जेजू सरशीं धाडले ते येवन म्हणाले मेस्री तूं सतवादी म्हणून आमी जाणाव स्वता प्रमाणे देवाची वाट शिकयतना तूं कोणी मनशाची पर्वा करिनाय कित्याक मनशांच्या तोंडा पुरतें उलोवन तूं नेनाय तर तुका कशें दिसता सांग आमकां रोमाच्या चक्रवर्तीक आमी तिरवो दिवचो आमच्या कायद्याक समा की विरोध जेजून तांचो घात जना आसून म्हणालो कपट्यानो कित्याक तुमी म्हाका पास म्हणूंक सोदतात तिरव्याचें एक नाणें म्हाका दाखया पळया तांणी एक नाणें ताच्या हातान दिलें कोणाचें रुपणें आनी कोणाची ही लिपी विसारी जेजू तांचे लागीं चक्रवर्तीची म्हणून जाप दिली तांणी जेजू तांकां म्हणालो तर चक्रवर्तीचे चक्रवर्तीक दिया आनी देवाचे देवाक दिया देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता सोम्या जल्मा दीस विसलोय
तुझ्या मिसावाक म्हाका नेमलोय पदकातावन नितळ केलोय दैवी कुरपेन म्हाका नेथयलोय म्हाका सोम्या जल्मा दीस विसलोय क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो ही उतरां ह्या गिताची तुमी सबारपुटी आयकल्यात आमकां सोम्यान जल्मादीस विसलां आनी ताच्या मिसावांत भागीदार केला म्हळ्यार सत ह्या गितांत आटापून आसा मिसावाचो आयतार आमी संभ्रमत आसतना आज नव्यान आमी समजून घेता आमी कसले मिशनरी जावन आसा कसला मिसावांत सोम्यान आमकां हर एकल्या विसलेले जावन आसा आनी सोम्यान आमकां दिल्लें तें मिसांव संपूर्णायन करच्याक कितें गरजेचें ह्या संगती विशयांत आमी आज थोडो नियाळ करया इजाया प्रवदेच्या पुस्तकांत हांव न्हू 45 वसवरांत 5 वळींत 6 वळ आमी आयकुया परत हांव सर्वेस्पर दुसरो कोणूच ना म्हजे शिवाय दुसरो कोणूच देव ना म्हजे शिवाय दुसरो कोणूच ना म्हूण उदेंतीतावन अस्तमे पर्यंत सगळ्या मनशांक कळीत जावच्या उदेंतीतावन अस्तमे पर्यंत म्हजे भायर दुसरो देव ना म्हणून सगळ्यांक कळी जाय म्हणटा सरस्प देव हर एकल्यांक कळी जाय खऱ्या एका निजा देवाची वळख हर एकल्यांक मेळा जाय मोगाच्या बाबरीन संवसारांत आमी पळोवंक जाल्यार सबार लोक देव न्हय आसलेल्याक देव म्हूण वळखता सबार लोक ह्या संवसारांत आपणाक जाय जाल्ल्या बरी देवाक विंचता म्हजो देव जावंक पुरो एकल्याक ती ग्रेस्तकाय देव जाता आनेकल्याक स्थानमान देव जाता आनेकल्याक संपत्ती देव जाता कितेंय या कोणी व्यक्ती देव जाता मोगाच्या भावा भयणीनो सर्ग संसार असलेलो एक खरो नीज देव ताका वळखा नासतना मनीस आपणा सुसू देव करून जीव जे ह्या संवसारांत आमी पळयता आनी एका निजा देवाची खरी वळख ह्या संवसारांत हर एकल्याक लाभा जाय आनी ती देवाचें येवजन जावन आसा देवान आमकां दिल्लें मिसांव जावन आसा आमच्या हर एकल्याच्या जिणे मुखांतर त्या देवाची वळख आमी दिसय हांव पातयेता तो देव एक देव खरो देव नीज देव त्या देवाची वळख म्हज्या जिणे मुखांतर आज हांव दिवन सांगी हें सवाल मोगाच्या भावा भयणीनो आज आमकां आमी विचारूंक जाय आशिल्लें हर एका म्हज्या संवसाराच्या जबाबदारींत त्या जबाबदारी हांव करता आसतना एका निजा खऱ्या देवाची वळख ह्या संवसाराक हांव दिवन सांगी सांग पावल आमकां आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकल्लें तें सांगता तेसलोनिकारा बरयल्या पत्रांत तेसलोनिकाच्या आतां पवित्र सभेची शाबासकी तो करता तांचें जिवीत कितलें अपुरबायेचें जावन आसलें कशें तांणी एका निजा देवाची वळख सगळ्यांक दिली म्हणल्या विशयांत तो आमकां सांगता तेसलोनिकारा बरयलें पत्र पयलो अवस्वा 3 वळ आमी काडया 1 Thessalonians chapter 1 verse 3 तुमचो भावार्थ तुम्ही कार्यान दाखोवचे खातीर तुम्ही कार्यान दाखोवची रीत तो म्हणटा म्हळ्यार मोगाच्या भावा भयणीनो हांगासर पळया देवाचें उतर आमी समजोवचें जाल्यार सारक्या रितीन तांचो भावार्थ तांणी आसा म्हूण खाली उक्त्यान सांगचें मार नातिल्लें सबार लोक म्हाका हांव हे भावार्थी हांव देवा पातयेता म्हूण म्हाका सांगता शिवाय खऱ्या तांच्या जिवितांत त्या देवाची वळख ती दिनात पातयेनी आसल्यार मात्र फावना मोगाच्या बाबा देवाचेर पूण त्या एका निजा देवाची वळख आमच्या जिणयेच्या सालींत आमी दाखोवंक आसा आनी ती रीत तो म्हणटा तुमचो भावार्थ तुमच्या जिवितांत तुमी कार्यान दाखोवची ती रीत आनी मोगान भरून तुम्ही काडटा ती वावंट मोगान भरून तुमी काडटात ती वावंट तांचे वावंटींत तांच्या कामांत तांच्या जबाबदारींत थंयसर एक खरो मोग ताका दिसून आयलो आनी त्या विशयान तूं सांगता
सौम्य आसा तो वर्तो मोग ताणें पळयलो आनी ताजे कुदें म्हणटा मोगान भरोवन तुमी करतात ती वावंटू आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचेर आमी दवरलो तीर बरवसो आनी आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताचेर तुमी दवरलेलो थीर बरवसो हे सगळे आमच्या देवा आनी बापा हुजीर आमी सदांच उगडासा काडटा आनी हे आमी आमच्या बापा हुजेर सौम्या जेजू हुजेर सदांच आमी उगडासा हारता मोगाच्या बाबरीनो त्या सुरविला पवित्र सभेंत हे पळयलें सा पावलां त्या देखून तो तांची शाबासकी करता असले तुमचे जिवीत देवाची खरी वळख दिवचे तें जिवीत तुमी जिवन आसल्यात आनी ह्या खातीर आमी सदांच देवाक अर्गां दिता म्हणटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगाच्या भावानो भयणीनो सवार पुडी ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना दोनीर पांय दवरून आमी जियोंक पळयता सबार लोक संवसारांत जियेता पूण दोनीर पांय करता एका निसा देवाक वळखून जिवच्या बदलाक देवूय जाय तेय जाय दोनीर पांय दवरून मोगाच्या नो जियेलो मुक्ती केदाळय उदकांत पडटा तो बुडता तो उरना ताचें जिवीत मुखार सरना आमी खरेंच सौम्यात आमचो धनी जिवीत असो जावन वळखून घेवन जिवंक फुडें सरासय मिका प्रवचच्या ग्रंथांत आमी वाचले जाल्यार आमकां सांगता देवाचें उतर 6 वर्सवर 8वी वळ बुक ऑफ प्रॉफिट मिका चॅप्टर 6 वर्स 8 आमा हर एकले तावन देव कितें आशेता म्हणून थंयसर देवाचें उतर सांगता आयका मनशा कितें बरें आनी सर्वेस्पर तुजे कडचें कितें आशेता तें तुका सांगता तें तुका सांगलां परतन वाच मनशा कितें बरें आनी सर्वेस्पर तुजे कडचें कितें आशेता कितें तुजे कडचें सर्वेस्पर आशेता तें तुका सांगलां सांगता न्ही सांगलां तुका येदोळो सांगलां कितें देव तुजे तावन आशेता तें तुका सांगलां कितें सांगलां न्यायनितीचें आचरण विश्वासीपणाचो मोग आनी देवा कडेन कलतेपणाचे सलप देवा कडेन कलतेपणाचे सलप न्यायनितीचे आचरण विश्वासपणाचो तो मोग आनी देवा कडेन कलतेपणाचे सलप हे तीन संगती देव तुजे तावन म्हजे तावन आमचे तावन आमी हर एकल्या तावन आशेता मोगाच्या भावा भयणीनो आनी एका निसा देवाक आमी वळखून जिवचे म्हळ्यार हे तीन संगती आमच्या जिवितांत भोव गरजे जावन आसात आमी केन्नाच विसरूंक नजो जर हे आमी विसरात आमच्या जिवितांत आमी दोनीर पांय धरून जियेता आमच्या जिवितांत आमी खरें सौम्याच्या उत्सवांत आमी भागीदार जायना हे पयले मोगाच्या भावा भयणीनो दुसरें आमी मिशनरी म्हणटा आसतना कसले आमी मिशनरीची जावन आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगांत सदांच पेटलेली आसूंक जाय जर क्रिस्ताच्या मोगांत मोगाच्या भावा भयणीनो आमची काळजां पेटलेली नात आमी मिशनरी जावंक जायना मिशनरी जाता पयलीं पुस्तकांत मोगाच्या न्हय अपुरबायचे एक दाखलो आमकां आसा ते दोग शिस एम्माऊसच्या वाटेर आसले दोग शिश्यां आमी वाचता लुकास एवांजेल 20 आनी 4 वळेंत अध्यायांत आनी थंयसर तांची मुखां म्हळ्यार बावलेलीं आसलीं जेजू लागीं ते उलोवन वेता आसतना तांच्या जिविताची सगळी खाणी ते जेजू सांगता आसतना तांची मुखां म्हळ्यार बावलेलीं पूण मोगाच्या भावा भयणीनो सौम्यान तांकां सांगता आसतना देवाचें उतर तांकां विवरसून सांगता आसतना आनी उपरांत उंडो मोडटा आसतना तांकां सौम्याची वळख मेळ्ळी मात्र न्ही तांची काळजां सौम्याच्या मोगान ती पेटली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी मोगाच्या भावा भयणीनो जिने निराश जावन आपल्याच गांवाक आपल्या खामाक ते वचून आसता आसतना परत्यान त्याच राती ते फाटी सरतात सौम्याचो मोग तांच्या काळजान पेटता आनी हेर आपोस्तलांक शिसांक जेजूच्या सांगूंक सौमी कोरोस जिवन जाला म्हूण ते फाटी सरतात आनी सौम्याच्या त्या जिवनपणाची बरी खबर ते गाजयतात परगडतात मोगाच्या भावा भयणीनो सौम्याचो मोग खरोपणी केदाळ आमच्या काळजांत जिवो आसा घट आसा तवळ मात्र सौम्या खातीर आमी वावरूंक शकता जर आमची काळजां सौम्याच्या मोगान पेटनात तर आमी सौम्याच्या मिसवान भागीदार जावंक जायना मदर तेरेसा मोगाच्या भावा भयणीनो एक भोव अपुरबायेचें दृश्टांत जावन आसा आमच्या दोळ्या मुखार सबारपुटी
तिका सवाल विचारतना मदर तेरेसा म्हणटाले तूं इतलें सक्कड मदर करताय म्हूण सांगता आसतना ती सांगताली हांव कितें करता, हांव कितेंच करून ना, हांवें करचें भोव ल्हानशें भोव चिल्लर म्हणटाली ती. कित्याक तें भोव चिल्लर म्हूण सांगताली की म्हणा ती म्हणटाली म्हज्या खातीर सौम्यान कितलें केलां आनी सौम्यान म्हाका कितलें दिलां ताका हांव कंपेर करूं जाल्यार हांवें सौम्या खातीर करचें कांयच न्ही. वॉट द लॉर्ड हॅज डन फॉर मी compared to what the Lord has done for me, to what I am doing, that is nothing. What I am doing for the Lord is nothing compared to what the Lord has done for me. कितलो मोग सोम्यान म्हजो केला ताका हांवें तें पळोवं जाल्यार म्हज्या जिवितांत हांवें एक ल्हानशा रितीन सोम्याचो कसो मोग जावन आसा. कित्याक मदर तेरेसाचें काळीज मोगाच्या भावा भयणीनो तितल्या वर्त्या मोगान सोम्याच्या पेटतालें आनी तो मोग तिच्या जिवितांत तिणें वळखून घेतलो आनी एक रितीन ल्हान रितीन तो दीसय पावा जय सकतांक ह्या संवसारांत म्हूण ती यात्रेक गेली आनी तें मिसांव मोगाचें न्हू तिणें ल्हान रितीन आराम केल्लें तें संवसारभर विचारलां. कितल्या वर्त्या मापान एक वर्ती सोम्याची साक्ष जावन ते जिवंक सगल्या. सांग पावल आमकां सांगता रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 14-8 वळ आमी काडल्यार सोम्याच्या मोगांत सदांच सांग पावलाचें काळीज पेटतालें तें आमी थंयसर पळयता. Romans chapter 14 verse 8. आमी जियेतां जाल्यार ते सोम्या खातीर ते आमी सोम्या खातीर जियेतां. आमी जियेतां जाल्यार सोम्या खातीर, आमी मरतां जाल्यार तेय सोम्या खातीर, आमी मरतां जाल्यार तेय सोम्या खातीर. तशें आसता जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याचींच आमी सोम्याची जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याची जावन आसा. सोम्या खातीर आमी जियेता, सोम्या खातीर आमी मरता. तिसरें मोगाच्या भावा भयणीनो मिशनरी जावन आमी वावरचें म्हळ्यार आमी संवसारी तशेंच सर्गींचे नागरीक म्हूण वळखून त्या प्रमाणे आमची जबाबदारी करूंक आसा. आमी खाली संवसाराचे मात्र नागरीक न्ही. आमी जाणा मोगाच्या भावा भयणीनो साबार देशांत डुअल सिटीजनशीप म्हणून नियम आसा. थोड्या सभा देशांनी ते नियम ना, थोड्या देशांनी आसा. तूं एका देशाचो नागरीक जालो जाल्यार अनेक देशांत वचून वस्ती करता आसतना त्या देशाचे नागरीकपण तुवें घेता आसतना पयलेंचे नागरीकपणूय तुका दवरयेत. थोड्या देशांनी तशेले कानून आसा, पूण सभा देशांत तशेले कानून ना. एका देशान वचून वस्ती करून त्या देशाचे तूं नागरीकपण स्विकार करता आसतना, सिटीजनशीप स्विकार करता आसतना तूं पयले खंयच्या देशाचो नागरीक आसलो तें तुका सांडूंक आसा. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो आमी हर एकली क्रिस्तांव आमकां डुअल सिटीजनशीप आसा, 2 नागरीकपण हर एकल्यांक बरी कपार्ती जावन आसा न्ही. आमी संवसाराचे नागरीक मात्र न्ही, आमी सर्गाचे नागरीक जावन आसा. आमी सर्गाचे नागरीक जावन आसा. हे डुअल सिटीजनशीप म्हणटा आसतना ह्या संवसारांत आमी करची ती जबाबदारी आमचे सर्गींचे नागरीकपणी वळखून घेवन आमी ते करूंक आसा. खाली संवसाराचे नागरीकपण मात्र आमी वळखून घेता मोगाचें न्हू, संवसाराच्या दृश्टीन मात्र आमी वावुरता. आनी ह्या खातीर आज आमकां जेजू सांगता ताका शिरकोण घालचे खातीर केल्ल्या त्या सवालाक कोणाक हो तिरुवपा दिवचो चक्रवर्तीक सोमवांगी मनिसाल्या सवालाक तो नाणें विचारता आनी म्हणटा थंयसर चक्रवर्तीचे ते रूप आसा थंयसर आनी ते पळोवन तो सांगता चक्रवर्ती ते चक्रवर्तीक दिया, देवाचे देवाक दिया. मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां हर एकल्यांक ती जबाबदारी आसा. ह्या संवसारांत जियेत आसतना संवसाराचे तशें सर्गींचे नागरीक जावन जियो जुवांव आमकां ह्या विशयान स्पश्ट सांगता. जुवांच्या पत्रांत पयलें पत्र 2 अवस्वर 15 वळीतून आमी काडया. 1 John chapter 2 verse 15 to 17. ह्या संवसाराक आनी तांतू आसलेल्या वस्तू तुमी भुला नाकात. ह्या संवसाराक आनी तांतू आसलेल्या वस्तूक तुमी भुला नाकात म्हणटा. मोगाचें न्हू आमी संवसारांत जिवन आसा, पूण संवसाराचे साबार वस्तू आमकां उपयोग करूंक आसात, आमकां गरजेचे आसात, पूण त्या वस्तूंक भुलोवन आमी जिवचे न्ही म्हणटा. मोगाचें आमी सामकें समजून घेवचें ह्या संवसाराक आनी तांतल्या वस्तूंक भुलोवन तुमी जियेनाकात. जो कोण संवसाराचो मोग करता, जो कोण संवसाराचो मोग करता
ताचे ती बापाचो मोग ना ताचे ते बापाचो मोग ना कित्याक मुखार संवसारांत असलेले सगळे संवसाराचे म्हळ्यार कितें म्हूण तूं सांगता म्हाका जेन्ना जो कोण संवसाराक भुलता ताचे ते हें दिसून येता हे 3 संगती थंयसर सांगल्यात कितें ते म्हणजे रक्तमासाचे वंदोवणी रक्तमासाची वंदोवणी दोळ्यांची पुसलावणी तशेंच जीवनाची पोकोळ दौलत संवसाराक बुलोवन जिवंसो व्यक्ती रक्तमासाच्या वंदोवणेक दोळ्याच्या पुसलावणेक आनी जिवनाच्या पोकोळ दौलतेक वळख जाता ते तो सोदून वेता आनी मुखार हे सगळे बापा तावन न्ही हे बापा तावन न्ही बगार संवसारांत तावन आयिल्ले संसार आनी ताचे वंदोवण्यो अंतरतात पूण देवाची खुशी करता सदांकाळ बाळटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मगाच्या संवसाराच्या आमी नागरीक आमकां जबाबदारी आसा कायदो आसा पाळूंक सकट आसा ते पाळटा आसतना आमी समजून घेजय आमी संवसाराचे मात्र न्ही आमी सर्गाचे नागरीक देखून देवाच्या कुशे प्रमाणे हांव म्हजी जबाबदारी करून आसांगी देवाच्या त्या योजना प्रमाणे म्हजें जिवीत हांव जिवन आसांगी या संवसाराच्या संगतीक संवसाराच्या वंदोवण्याक बुलोवन म्हजें जिवीत हांव मुखार सरून आसांगी हे सवाल मुखाच्यान आमी आमकां दिसपट्टे विचारूंक जाय जर आमी हे सवाल दिसान आमच्या अंतस्करणाचे जर ते आमी दिसपट्टे करिना मुखाच्या बाबडीनो सुलाबायेन आमी संवसाराच्या दृश्टीनेंत आमचे जिवीत आमी मुखार सरता संवसाराचे नागरीक मात जावन आमी जियेता सर्गीचे नागरीक आमी जावंक शकना आनीक उतर आमी काडया सा पेद्रूचें पत्र थंयसर पयल्या पत्रांत 2ऱ्या वस्वरांत 13 बळयता सा पेद्रू आमकां आनी गुंडायेन समजून दिता संवसारांत आमी जियेत आसतना कशें आमी सर्गीचे नागरीक जावचे अशें म्हणून सा पेद्रूचें पयलें पत्र 2रा वस्वर 13वी बळयता 17वी वळ मनशामध्ये नेमयल्ल्या सौर अधिकाऱ्यांक सोम्या पासत तुम्ही खाल जाया थंयसर तो सांगता मनशामध्ये नेमलेल्या सर्व अधिकारांक तुम्ही खाल जाया श्रेष्ठ अधिकार असलेल्या रायाक जावं बरें करतल्यांक प्रोत्साहन दिवंक वा वायट करतल्यांक शिक्षा लावंक म्हूण तांणी नेमलेल्या अधिपतींक जावं तुमी खाल जाय तुम्ही खाल जाय जे म्हणटा तुजे वयर अधिकार चलोवंक देवान थोडे जाणां नेमलेले आसा तांकां तुवें खाल जाय म्हूण सांगता मुखार नेण्यारपणाची विरोध उलयतल्या बूद नातलेल्यांची तोंडां तुमचे शगुणी जिणये वरवीं तुमी दंपा हीच देवाची कुशी तुमच्या शेगुणी जिन्ये वरवीं तुमच्या जिन्येच्या त्या देखी मुखांतर नेनारपणांत सबार जण कितले जण वायट करून आसांक पुरो संवसारांत तांची तोंडां तुमी दंपोवंक शकतले आहात तुमच्या शेगुणी जिन्ये मुखांतर मुखार स्वतंत्र जिणी जियेया तरी पूण कोठेपण दंपून व्हरूंक तुमच्या स्वतंत्रसो तुमी प्रयोग करचो नाका खोटेपण दांपून व्हरच्या खातीर तुमकां दिल्लें स्वतंत्र न्ही स्वतंत्र जिणी तुमी जियेया वय फ्रिडम तुमकां जाय पूण तुमचे स्वतंत्र तुमचे फ्रिडम तुमचे खोटेपण दांपून धरच्या खातीर न्ही पगार स्वतंत्र देवाक महिमा हाडच्या पासत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर मगाच्या भावभयणींनो 3 संगती आज आमच्या गमनांत आमी दवरुया आमकां सोम्यान खरेंच मिशनरी जावन विसला मिशनरी जावन न्ही आनी तर मिशनरी जावन आमी जिवचे म्हळ्यार संवसारी संगतीक आमी गमान दिता आसतना सर्गीच्या संगतीकी देवाक समजलेल्या संगतीकी आमी गमान दिवंक जाय मात्र न्ही सोम्याचो मोग आमच्या काळजांत सदांच आमी जिव दवरूंक जाय आमची काळजां सोम्याच्या मोगान सदांच पेटलेली आसूंक जाय हे खातीर आज आमी प्रत्येक जावन मागया गडीपोर आमचे दोळे आमी दांपया सोम्यान आमकां ताच्या मिसावांत भागीदार केल्ल्या खातीर आज आमी अर्घां दिवया देवाचे राज संवसारांत स्थापन करच्याक सोमी आयलोलो तेच मिसांव सोमी आमचे तें आमच्या मुखांतर मुंदरसून आसा त्या मिसावांत ताणें आमकां भागीदार केला त्या खातीर सोम्याक आमी आज अर्घां दिवया जावं पुरो आमच्या जिवितांत सोम्याच्या मिसावांत संपूर्ण आमी भागीदार जावच्याक सबार तरेचे अडखळे आसात आमची दस्खत काय आसा उणेपण आसा
संवसाराचे साबार संगती आमकां दोसतात वायटाक ओडतात सम्याच्या मिसावातान पयस व्हरतात कसलेय ते संगती जावं ते आज सम्याक आमी समर्पण दिवया काजंता सम्याक आमी उलो मारून सांगया सम्या जेजू तुज्या मिसावांत संपूर्ण तरान हांवें भागीदार जावन सदांच तुका महिमा दिवन जियो सम्या तुजी कृपा म्हाका दी तुजें राज ह्या संवसारांत स्थापन जावच्या त्या वावरांत म्हजो सहकार हांवें दिवच्याक सम्या तूं म्हाका बळवंत कर तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सम्या तूं भर तुजे विने सम्या हांव कांयच करूंक शकना हें सत वळखून घेवन तुजें तें सदांच एकवटा रावूंक सम्या तुजी कृपा लाभय सोची येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सगळे आमी उबे रावया आमच्या बाबार्थाची उसारणी आतां करया. एकाच देवाक सतमंता सर्वपदवेदार बापतो सर्गानी पृथ्वीचो दिसत्या आणि ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आणि एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलो सपूतो सर काळा आदी बापा थावन जल्माला देवा थावन देव उजवाडा थावन उजवाड खऱ्या देवा थावन जाल्लो खरो देव तो देवा थावन जल्माला ताका रचूंक ना बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात आमा मनशां पासत आनी आमचे सर्वणे पासत सर्गार थावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पौंस पिलाता काल ताका कुर्सार मारलो ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सतमानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता ताव निपसाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसोरको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सतमानता पदकांच्या बोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. सम्यान आमकां ताच्या मिसावान भागीदार केला आसता ताचे मिसाव आमी संपूर्णायक पावोवच्याक आमकां सम्याच्या सक्तीची गरज आसा ताच्या कृपेची गरज आसा. ह्या खातीर ह्या वेळार आमची सर मागणी आमच्या काळजाच्या अत्रेक सम्या मुखार आतां आमी दवरया. मोगळा बापा पवित्रतेच्या प्रेरणा घाल तुजी पवित्र सभा चलून व्हरूंक तुज्या म्हणयाऱ्यांक आनी तुज्या परजेक निरंतर आदार लाभय तुजे पासून निस्वार्थपणी वावुरतेल्यांक बेसांव दी म्हूण मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. या मिसांक आजार जाल्ल्या आमी समेस्तांनी तुज्या सर्गींच्या राजाच्या नागरीपणान संदेश सदेपण ओळखून पवित्र एकवटीत मोगाची जिणी जिवंक निरंतर ससाय दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मौनपणी आमची खासगी तेसावा कुटुंबाची मागणी कोणी आमकां मागूंक सांगला आमी मागणी बसयल्लें आसा तांचो उडास काडून त्या पासून मागया प्रत्येक जावन इस्रायलान फालेस्तिनांत
ते झूज जावन आसा सबार लोक कश्टून आसा तांचे पासून आमी मागया संवसारांत सबार कडेन शांती समाधान ना समाधाना खातीर आमी मागया भोवमगाळा बापा आज आमी तुज्या मुखार दवरलेली ही सर आमची खालती मागणी तूं मानून घे आमी सुमेस्तानी तुज्या भुरग्यांनी तुज्या मिसावांत संपूर्णान भागीदार जावन तुका महिमा दिवचें तसलें जिवीत ह्या संवसारांत जिवच्याक आम्हा सुमेस्तांक बापा तूं बळवंत कर ह्या मागणी आमी भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. Pulkaniku ayau beto bapa Vain mudo ho angsuk opun dita ata Vauram che jiniye so samarpita tuka Mogam chakar zangso म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवनचे बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवे आमच्या सर्व त्या सावांनी आमच्या गरजा सोवे आमच्या जिविताच्या समर्पणा सोवे सर पदवेदार बापाक मानता तसलें जावं म्हणून आतां आमी मागया हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अखे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुवें आमच्या हातांनी घाल्या त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां तूं दी तुज्या सवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र घुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तुजे सोवे आमी जियेतांव भोंवतांव आनी आसांव आनी ह्या संवसारांत आसतना नईस तुजो मोग आमी भोगतांव बगार ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो घोट बगूंक आमी भरवशान रावतांव त्या पासोत आतां देवदूतां बराबर तुज्या आजापाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायतांव गळपारांचो सर्वेस्पर सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान ओ सगळी तुकाचे ओ सगळी तुकाचे ओ सगळी तुकाचे ओ सगळी तुकाचे सर्वस्पराचे नावी येता ताकाचे
Vonsegi tukache, vonsegi tukache, vonsegi tukache, vonsegi tukache. बापा खरोच तूं पवित्र तुनसो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्यात हाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस्त मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच पोरी जवान जातच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेलच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासा करात Pavarta so good purgatoria Jesu melo Jesu jivan zala Jesu novya etolo बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करताव आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव सुरेशपुरा अके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो पर्वचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामूळ पळेवंक फावो कर आमी समस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव अवकार मरिये देवाची माये संगती भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तान बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटून दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेधार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन देवाचे राज बांदून हाडच्या कामांत आमकां सगळ्यांक सोम्यान भागीदार केल्ले आसा ह्या खातीर सोम्यान शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आतां आमी एका काळजान एका मनान उलो मारया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं
तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेले बक्षितांव. तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सर वायटांतली सर विघ्नांतली अनवरांतली आनी कितें आमकां तुज्या राजांतावन तुज्या मिसावांतावन पयस व्हरता त्या सर सक्त्यांतले संदर्भांतली आमकां तूं निबार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय बरी भलायकी आमकां तूं दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान नत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर एक कुटुंब जावन जमलेले आमकांय तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सम्या पूण आमच्या काळजांत आशिल्ल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मिसावा खातीर तुज्या मोगांत उर्बेन वावरूंक आमकां आसच्या अत्रेगाचे दीस घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आमी समेस्तांक शांती समाधान देणे कोटां सांबाळ जो जेताय आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवय आसो. मोगासो एकवटासो गुर्तू जावन सोम्याची शांती आमी एकामेकां पटोवया. क्रिस्ताची शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासोत संवसार येवन कुर्सार मरोवन आमकां जिवीत दिल्लो. देवाचें राज स्थापन करच्या त्या मिसावांत आमकां तो भागीदार केल्लो. हिस देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती आनी ह्या शेळयेत एकवटार रावचे आमी सुभागी. तुवें म्हज्या भितरेचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन. येसू मिया दयेन येसू मिया मुझ्या काळजाच्या पिडारा. मुझ्या काळजाच्या पिडारा. तुझे शिवाय ना काय उपाय तुझा मुझ्या काळजा सोराय. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा ह्या सर्गींच्या जेवणांत परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडशें कर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो आधार आनी सर्गींच्या गुटांची अदीक संपूर्ण समजूनी आमकां मेळो म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवय आसो. सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धारता. देवाचे व्हड उपकार. पान 330 आणि 3 O57. नमन नमन तुका रुतार माये अमास पात्याचे वर्षे काये. दयेर तू पावता सगीरणे जेजूच्या पावलांनी सलय माये.